हांव सगळ्या गोंयच्या आमच्या क्रिस्तांव भाव तशेंच गोंया भायल्यान महाराष्ट्र कर्नाटक आनी फॉरेन कंट्रींतल्यान सगळ्या हांगासर आयिल्ल्या आमच्या सगळ्या हांकां हॅपी फिस्ट. खूब व्हडा उमेदीन आमी हे फिस्ट मनयता आनी म्हाका दिसता हे फिस्ट मनोवपा खातीर देशभरांतल्यान लोक सेपरेटली हांगासर येता. त्याच बरोबर एक्सपोजिशन चालू आसा. हे एक्सपोजिशनाच्या निमित्तान देशभरांतल्यान आनी ग्लोबली जे जे गेस्ट हांगासर आयल्या तांकांय हांव आज फिस्टाच्यो विशीस दिता. गोंय हें शांतीचें प्रतीक आसा. गोंय हें एकचाराचें प्रतीक आसा. गोंय हें निसर्गाचें प्रतीक आसा. त्याच खातीर आज पर्यंत म्हणजे सिन्स फ्रॉम द लिबरेशन टू टील डेट गोंयांत हिंदू कॅथलीक आनी मुस्लीम हे एकोपायन रावल्ले आसा आनी आयचो संदेशूय म्हाका दिसता तोच आसा. एकचाराचो संदेश घेवन आमी सगळ्यांनी वचपाक जाय. शांतिकाय गोंयांत नांदपाक जाय आनी त्याच बरोबर गोंय हें स्वच्छ आनी सुंदरूय दवरपाक जाय. हीच मॅसेज आज ह्या फेस्ताच्या निमित्तान हांव समेस्त गोंयकारांक दिवपाक सोदतां. हांव फक्त इतकेंच सांगपाक सोदतां, एक्सपोजिशन ज्या पद्दतीन इट इज अ टीम वर्क. ओके, म्हाज्या बरोबर म्हाजे रेस्ट ऑल मिनिस्टर स्पेशली बाब संदीप जॅकीस हांच्यांनी जे सगळे एफर्ट्स घेतले त्या सगळ्यांच्या एफर्ट्सा खातीर आमी एक्सपोजिशनाक वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर हे फावटी क्रिएट करपाक शकले वीच इज एप्रिसिएटेड बाय ऑल प्रिस्ट. सो थँक्स फॉर दॅट. गव्हर्मेंट इज ऑलवेज सपोर्टीव इन फ्युचर इज ऑल्सो. म्हणजे जे जे आमी हांवें म्हटलं त्या खातीर इट इज एन दीस इज एन फंक्शन ऑफ गोवा. त्या खातीर वॉट एवर द इन्फ्रास्ट्रक्चर आमच्या सायडींतल्यान जे सदांच जाता ते आमी सपोर्ट केल्लो आसा. हाज्याय फुडें गोंय सरकाराचो सपोर्ट अशाच पद्दतीन उरतलो. मैं आज इस सैन फ्रांसिस जेवियर के फीस्ट पे मैं सबको विशेष करता हूँ जो गोवा के और गोवा के बाहर से जितने सारे लोग यहाँ पे आए हैं उनके लिए मैं इस फीस्ट की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ.